गोंय राज्यान रस्त्यार जावपी अपघातांचे प्रमाण जे आसा ते वाडत आसा आणि गोंयच्या रस्त्यांची जी दुर्दशा जाल्या ती सगळ्यांक खबर आसा। आयज आमी हांगासर आसा सांतान हांगा येवपाचें आमचें खास कारण म्हटल्यार हो रस्तो जो आसा हो फाटल्या वर्साच्या पावसान कोसळ्ळलो आणि अजून पर्यंत हो रस्तो हो सारको करपाचो प्रयत्न जो आहा तो कोणी करूंक ना। आतां आमी पळयता की हांगासर खडी हाडून उडयल्या, सिमेंट हाडून उडयल्या आणि हांगासर काम करपाची तयारी चालू आसा। 1 वर्स जालें ह्या रस्त्याचेर आनी हो जो डीप टर्न जो आसा ह्या टर्नाचेरसून गाडयो येता वयता ह्योय तुमी पळयल्या। ह्या सांतान वाठारान हो जो रस्तो आहा हो 1 वर्स जालें सारको करूंक नासलो। आतां खंय तरी वचून सरकाराक जाप येयल्या। सांत आंद्रे मतदारसंघान येवपी हो वाठार आणि सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार विरेश बोरकर यांच्या कडेन आमी संपर्क केलो आणि तांकां विचारले की बाबा हो रोड 1 वरास असोच उरपाचें कारण कितें, तेन्ना त्यांनी कितें सांगलें तें पळोवया। जो रस्तो सातान चर्चीच्या सायडीच्यान जो रस्तो आसा आनी जी रिटेनिंग वॉल्स कॉलेप्स जाल्ली ऑलमोस्ट 1 वर्स कंप्लीट जालें ताका। 1 वर्स कंप्लीट जावन आतां तेजें काम जें आसा तें चालू जाल्लें आसा। मात हांव एक सांगपाक सोदतां की टेंडर प्रोसिजर इतलो डिले जाता की ते करता म्हणल्यार 1 वर्स क्रॉस जातात आनी खंय ना खंय हो प्रायोरिटीचेर बेजीस घेवपाक जाय। नॉमिनेशन बेजीस आतां तुमी पळयता आसतलें कितलींशीं कामां आयज हो सरकार जो आसा BJP सरकार आसा नॉमिनेशन बेजीस घेता, पण हें जें काम आसा तें तेंच्यांनी घेवंक ना। आयज तुमी पळयला तो रोड जो आसा तो कट ऑफ जाल्लो आनी कट ऑफ जावन तो रोड बंद जालो। थंय येवपाक वचपाक कोणाक मेळनासलें, तो बंद केलो आनी लोकांक खुबसो त्रास जालो। सांत आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक तशेंच बाकीचे सरावंडींग कितलेशे सरावंडींग लोक जे आसा ते ह्या रस्त्याचेर येताले। सो हो जो कनेक्टींग रोड आसलो इजी आनी बेगीन पावता म्हणून तो रोड एक्सेस जातालो आनी हो बंद जालो। आनी बंद जावन आमी खूब प्रयास केले की तो जाता तितले बेगीन स्टार्ट करपाक, पण तितले बेगीन जावना कित्याक तो स्टँडर्ड प्रोसिजर PWD तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तो स्टँडर्ड प्रोसिजरा प्रमाणेच गेले। हांगा खंय ना खंय आमी मागलेले की डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर करचें म्हणून, मात डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या रिपोर्ट दिवन सेम जालें। हांवें कलेक्टरा कडेन पर्सनली वचून हें केलें, पण सेम प्रोसेस जालो। खंय ना खंय तेका फास्ट प्रोसिजर करून खंय ना खंय डिपार्टमेंटान तेका हें करपाचें तें जावंक ना। मात आमच्या जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी खूब फॉलोअप केले, इंजिनियरांक आपयले, सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी आयज खंय ना खंय तेजें काम जें आसा तें चालू जाल्लें आसा। कंप्लीटूय जातलें तांकां बेगीनूच म्हणल्यार आतां तुमी पळयलां आसा एक्सपोजिशन आसा, सो एक्सपोजिशनाचें पयलू एक टोटल जें काम कंप्लीट जावन खंय ना खंय हो एक्सेस जो रोड आसा हो सगळ्यांक युजेबल जातलो। म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय हांव विरोधान आसा म्हणून खंय ना खंय हें डिले केला आसूंक शकता, हें म्हाका दिसता। पण हें जावपाक जायना, कित्याक हो रोड जो आसा हो रोड खंय ना खंय वॉश ऑफ जालो तसो कांय ना। हो रोड कट ऑफ जाल्लो म्हणल्यार रोडार वचपाकूच मेळनासलो, तो पडलेलो आनी खूब डेंजरस जाल्लें। आनी कंटिन्युअसली हांवें CMाक अप्रोच जालो, बाकीच्या डिपार्टमेंट ऑफिसरांकूय अप्रोच जालो आनी खंय ना खंय आयज हो पास जाल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता हो बरे पैकी जावचो हीच आमी अपेक्षा करता आनी बरे पैकी खंय ना खंय आमच्या लोकांक जो एक्सेस आसा तो क्लियर जावचो।